म्हणल्यार सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें की मनसून ऑलमोस्ट प्री मनसून चालू जाला आणि प्री मनसून शावरचोय जो पावस आसा तो पडपाक लागला सगळे कडेन गोंयभर। आणि अशा वातावरणात आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गोंयान पळयता की अजून पावसानूच रस्त्याची कामां करपाची चालू आसा। आता हाजे पयलीं बी पावसाच्या दिसांनी जेन्ना रस्त्याची कामां केल्या तो रस्तो कितलो तेंप येता, ताची कंडिशन रस्त्याची कितें उरता तें सगळ्यांचे मुखार आनी गोंयचे जनते मुखार आसा। कित्याक आमी पळयला जो रस्तो करता तो टॅक्स पेयराच्या पयशांनी करता, तो करून कसो उदकान व्हांवून वता तो पावसान फाटले काही वर्सां। आता ताजी फुडली गजाल म्हणल्यार एक सारकी शॉकिंग जे घटना आमी हांगा नॉर्थ गोवानूच पळयता ती म्हणल्यार वेऱ्यां टू बेतीन जो रस्तो आसा तो लास्ट 2-3 दीस जाले सडनली डिगिंग करपाक चालू केला। जेसीबी आनी हेवी मशिनरी यूज केल्या। आमचे कडेन सगळे व्हिडिओ सगळे फोटोग्राफ्स आसा। आणि पयलींच तो बेतीन टू वेऱ्यां टू बेतीन जो रोड आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, तो सामको एक्स्ट्रीमली नॅरो रोड आणि पीक अवराचेर थंय हरशींच ट्रॅफिक जॅम जाता, सिव्हियर ट्रॅफिक जॅम जाता। ते ट्रॅफिक जॅमान कामाक वचपी लोक शिरकून उरता, स्कुलाक कॉलेजीक वचपी भुरगीं शिरकून उरता। त्याच प्रमाणे पेशंट सुद्धा जे असतात क्रिटिकल कंडिशनान तांकां जीएमसीन व्हरपाक जाय और आनी खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय ते पेशंट आनी एम्ब्युलन्सीस सुद्धा उरता आसतना आमी थंय पळयल्या। जाल्यार अशा फाटभुंयेचेर आज 26 तारीख मेची आणि पावस ऑलरेडी प्री मनसून सुरू जाला आणि आमकां खबर आसा आनी थोड्या दिसांनी फुल फ्लेज मनसून जो आसा साऊथ वेस्ट मनसून तो येतलो। आणि एकदा साऊथ वेस्ट मनसून चालू जालो की मागीर गोंयान पावस कसो पडटा हो आनी वेगळे म्हाका दिसता कोणाक सांगपाची गरज ना। जाल्यार हे सरकारान आज फेल्ड जो विकसीत भारत विकसीत गोवा स्वयंपूर्ण गोवाचे नारे हे सरकार दिता तांची फेल्ड पॉलिसी कितें ती तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार वेऱ्यां टू बेतीन हे जाग्यार तुमी वचून पळोवंक शकता। काय लास्ट 2-4 दीस जेन्ना हांगा रोड डिगिंग चालू केला आणि उदकाचे पायप कितें घालपाचे तांचे चालू आसा, पयलीं म्हणल्यार सरकाराक प्रश्न विचारूंक सोदता की तुमी इतले दीस पयशे मेजपाक कमिशनां मेजपाक बिजी आसले काय म्हणून। पावस तोंडार आसतना तुमकां रस्तो फोडपाची कसली गरज? पयलींच कितलेशेच वर्सां सामको पिड्ड्यार रस्तो सालिगांवच्या लोकांनी थंय सफर केला बेतीन वेऱ्यां आणि तो 2 वर्सां जालीं ऑटमिक्स केला रस्तो, तो पावसाच्या तोंडार फोडून ओडप पायप घालपाक। आणि ताजी फुडली गजाल जेन्ना हांवें चॅक केलें ऑथॉरिटीजा कडल्यान आनी कोणा लोकां कडल्यान तेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें की पीडब्ल्यूडीन ऑलरेडी रोड कटिंगाचेर 15 मेचे मागीर बॅन घाला। जेन्ना पीडब्ल्यूडीचो बॅन आसा रोड कटिंगाचेर आफ्टर 15 मे जाल्यार हो रस्तो फोडपाक परमिशन कोणे दिलें? वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक। कित्याक आज डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय म्हणजे बायफर्केट करून डिपार्टमेंट केला, तांच्यांनी वॉटर पायपलायन घालपाक कसलेच परमिशन नासतना हो इल्लिगली रस्तो फोडला आणि तो रस्तो फोडला आणि ती माती तशीच दवरल्या। ती माती सबंद रस्त्याचेर गेल्या आणि वायट घटना ते एक घडली म्हणल्यार एक आकाश कुमार म्हणून 26 वर्साचो गोरखपूर उत्तर प्रदेशचो भुरगो एक्सिडेंट जावन थंय मेलो। ते आता म्हणटले कितें बसवाल्याक भितर उडयतले, पण तो एक्सिडेंट कित्याक जालो हे थंय आसलेले खंयच्याय लोकांक वचून विचारा। थंय मातयेची स्लरी सगळी पावसान स्प्रेड जावन रस्त्यार जाल्या आणि हो भुरगो बाबडो मेलो। आता कदाचित तो गोंयचो न्हय म्हणून कोणाक तितलें ते व्हडलें दुखूंक ना आसत, पण तो एक कोणाचो तरी भुरगो आसतलो, तो आपल्या फॅमिलीचो ब्रेड विनर आसतलो, म्हणल्यार तो एकटोच कदाचित कमोवपी आसतलो। आणि कितेंय जरी आसलो जाल्यार तो एक मनशाचो जीव हो हे सरकारी इंजिनियर्स आणि जे रिस्पॉन्सिबल ताका ऑफिसर्स आसा जांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या हो रस्तो फोडला तांचे निष्काळजे खातीर आणि तांचे क्रिमिनल मिसकंडक्टा खातीर ते भुरग्याचो जीव गेला। हांव मागणी करता सरकारान जे इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आसा इल्लिगली हो रस्तो फोडपाक ताजेर इमिजिएट तांचेर एक्शन घेवचें, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें। दुसरें म्हणल्यार इमिजिएटली सरकारान इंटरव्हीन करचें आणि जाय जाल्यार इमर्जन्सी क्लॉजीस यूज करचे आणि तो रस्तो सगळो रिसर्फेस करचो पॉसिबल आसा जाल्यार। म्हाका आतां खबर ना की पावसान ताचेर हॉटमिक्स करूंक मेळटलें काय कितें करूंक मेळटलें तें, कित्याक ना जाल्यार फुडले 5-6 म्हयने लोकांचे थंय यथेच्छ हाल जातले। हरशींच थंय ट्रॅफिक जॅम जाता, एम्ब्युलन्सीस शिरकून उरता आणि आता जर ते रस्तो जर फोडला तो सोलिंग करनासतना जर फाल्यां जर चुकून ताचेर गडबडीन सरकारान डामर घालें जाल्यार तो रस्तो म्हाका दिसता एक 15 दीस 20 दीस सुद्धा ह्या पावसा फुडले उरचो ना। पयलीं आमी ती मागणी केल्या, ती मागणी करपा फाटल्यान कारण आसा कित्याक सरकारान 6 मार्च 2026 एक नोटिफिकेशन काढला डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स ऑफिस ऑफ द
प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हांव तुमकां एक शॉर्ट त्या नोटिफिकेशनाचेर वाचून दाखयता आनी आतांच काडला ते 6 मार्चाक. In order to ensure systemic management of road infrastructure and to prevent unauthorized road cutting of road surfaces, the government of Goa is pleased to constitute coordination committee under the chairmanship of Principal Chief Engineer PWD along with head of departments of all utility laying department agencies as under. तातून ही जी coordination committee केल्या सरकारान PWD चीफ इंजिनियराच्या अंडर, तातून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWD आसा, तातून चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवे आसा ऑफ PWD, तातून चीफ इंजिनियर डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय आसा, तातून चीफ इंजिनियर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आसा, तातून चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, तातून MD सिवरेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, तातून डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज अँड कन्झ्युमर अफेअर्स आसा, तातून डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन आसा, जनरल मॅनेजर BSNL आसा, BSNL जनरल मॅनेजर गोवा हेड आसा आणि कन्सर्न सुपरिटेंडिंग इंजिनियर ऑफ रोड सेक्टर PWD विल बी द मेंबर सेक्रेटरी. आणि ही कित्याक आसा कमिटी? दॅट PWD विल बी द सिंगल नोडल ऑथॉरिटी इन द स्टेट टू इश्यू परमिशन फॉर लेईंग ऑफ एनी युटिलिटी अँड परमिशन फॉर इमर्जंट कंडिशन विच इन्व्हॉल्व्ह रोड कटिंग. आता 6 मार्चाक जेन्ना गव्हर्नमेंट ही कोऑर्डिनेशन कमिटी करता आणि तातून सगळे युटिलिटी सप्लाय डिपार्टमेंट म्हणजे तातून इलेक्ट्रिसिटी जावं, IT डिपार्टमेंट जावं, वॉटर सप्लाय जावं, हांचे चीफ इंजिनियर हेड्स ते डिपार्टमेंटाचे ते मेंबर आसा कोऑर्डिनेशन कमिटीन, जाल्यार हे रस्तो हो फोडपाचो परमिशन कोणे दिले काय ते कोऑर्डिनेशन कित्याक जमना हाजेर आज सरकारान कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबल धरचो पडटलो. ना जाल्यार हे अशेंच चालू उरतलें, कित्याक आमी पळयता रस्तो आज करता, फाल्यां तातून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा लायटीचे केबल घालपाक, थंय शेण काडटा म्हणल्यार दुसरे कडेन वॉटर सप्लायाचे फोडटात, उदकाची लायन घालपाक, थंय शेण काडटा म्हणल्यार कोण इंटरनेटाचे केबल घालपाक फोडटा. हे प्रिव्हेंट जावपा खातीर जेन्ना ही कमिटी गव्हर्नमेंट करता जाल्यार 15 मे पासून बॅन आसून PWDचो रोड कटिंग कशें केलें, ताका कोणे परमिशन दिल्लें, ताका कोणे परमिशन अप्लाय केल्लें, ह्यो सगळ्यो गजालीची उत्तरां सरकारान दिवपाची गरज आसा. ना जाल्यार हे जे कन्सर्न ऑफिसर आसा तांचेर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर चार्जीस लावपाची गरज आसा, कित्याक एका भुरग्याचो थंय जीव गेला बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्नन्स ऑफ दीस BJP गव्हर्नमेंट. कित्याक हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आज सरकाराक लोकांचे जिवाची पर्वा ना हे कळून आयला आणि हे फेलियरा खातीर म्हाका आनी लोक थंय सफर जावचे न्हय, आनी लोकांचो जीव वचचो न्हय म्हणून मागणी करता. इमिजिएटली सरकारान हे गजालीन लक्ष घालचें, तो रस्तोय रिस्टोर करचो आणि कन्सर्न कोण आसा तांकां रिस्पॉन्सिबल धरचे. पण हे सरकार आसा, हे सरकार कमिशन खंय आसा थंय फास्ट एक्ट जाता, जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां खंयचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तांकां जर कमिशन मेळटा तो रस्तो करपाक जाल्यार कदाचित एक्ट जायत ते. पण लोक हितान तरी आता आमी मागणी केल्या काँग्रेस पार्टीन म्हणून तरी तांच्यांनी एक्ट जावचे आणि गोंयभर जी ही कामां पावस तोंडार आसतना रस्ते फोडून दवरल्यात आणि जी रिस्टोर कंप्लीट करूंक ना ताजेर सरकारान इमिजिएटली सोल्युशन काडपाची गरज आसा. आणि जर ताजेर सोल्युशन येना जाल्यार कन्सर्न कोण इंजिनियर्स आसा, ऑफिसर्स आसा, तांचे कडल्यान हे लॉसीस आणि हे कामाचे पयशे तांचे पर्सनल तांचे सॅलरींच्यान आनी तांच्या हातूंच्यान एसेट्सांच्यान रिकवर करचे सरकारान. त्याच रस्त्याचे ते केंद्राचे ऑफिस पळय केदार नायक सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेसच्या टिकेटीचेर निवडून येवन आज तो आपल्या स्वार्था खातीर BJPन गेला. तो सांगतालो डेव्हलपमेंटा खातीर गेला म्हणून. आता ताजो डेव्हलपमेंट कसलो तो म्हाका खबर ना, कित्याक ताजे मतदारसंघात जे हे चल्लां आणि ताजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सालिगांवचे लोकांक जो त्रास जाता तो जर ताका कळना जाल्यार म्हाका खबर ना तो कसलो डेव्हलपमेंट उलयतालो तो. कित्याक आज जर हे गजालीचेर जर सारखे सरकार डामर घालना आणि हे जाग्यार घालना जाल्यार येता ते इलेक्शनाक एज इट इज सालिगांवचे लोक केदाराचेर डामर घालपाचे आहा. पळय कितें आसा, PWDन एक सर्क्युलर काडला. PWDन एक सर्क्युलर आसा ताजे प्रमाणे 15 मे जालो म्हणल्यार 16 मे पासून रस्तो फोडपाक मेळना. आणि सपोज कितें सामकी इमर्जन्सी आसा जाल्यार ताका तांच्यांनी एक्सप्रेस परमिशन घेवचें पडटा PWD कडल्यान, कित्याक दे आर द नोडल एजन्सी फॉर द रोड्स. हो रस्तो आमचे माहिती प्रमाणे वॉटर सप्लायचे डिपार्टमेंट केला सेपरेट, तांच्यांनी उदकाची पायपलायन घालपाक फोडला, तांच्यांनी कसलेंच परमिशन खंय PWD कडल्यान हे गजाली घेवंक ना. आता जो हायलायट जाले कित्याक लोक खूब जाण थंय निसरून पडले, मोटरसायकलीन बायलां पडली, कितलेशेच लोक पडले स्लीप जावन. तुम्ही चॅक करा वचून थंय फिल्डाचेर वचून तुम्ही कव्हर करा ते.
पण काल जेन्ना एका भुरग्याचो जीव गेलो थंय तेन्ना म्हाका दिसता हे सिरियसनस हे सिट्युएशनाचे सगळ्यांची गंभीरता लक्षांत आयली. कित्याक आज हे एक हांवें तुमकां फक्त सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एक एग्जाम्पल दिला म्हणल्यार वेऱ्यां टू बेतीन हे गोंयभर चल्लां सगळ्याक. तुमी खंयूय वचा सगळ्याक रस्ते फोडून दवरल्या आनी आतां पावसाच्या तोंडार ते शेण कशें पातळ लेप काडटा डांबराचो वयर तो कितले दीस उरतलो तो म्हाका खबर ना.